आयच्या ज्या आमी जगान आसा ताका आमी पॅन्डेमीक म्हणटा आनी ज्या पॅन्डेमिकान आमची हेल्थ इज एट स्टेक बट ऑल्सो द इकॉनॉमी. गोंयची इकॉनॉमी व्हडलीशी तशी खास नासली बट ह्या पॅन्डेमिकान आनीक मातशी वर्स जाल्या. आमी जेन्ना प्रत्येकाचें लायफ एनालायज करता तेन्ना आमी स्वताचें करता तेन्ना म्हणटा की आरे आयज आमी आयकता जॉब लॉस जाल्या, आयज आमी आयकता सॅलरी कट्स जाल्या आनी ऑब्वियसली अर्थवेवस्थे आनी खंय इकॉनॉमी मूव जायना. बट हेच काहीशे शब्द आमी 2012 पासून आयकत आयल्या जेन्ना मायनींग शटडावन जालें. 2012 ते आयज 2020 8 वर्सां जालीं. एक असो घटक आसा मायनींग डिपेंडंट डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. हे अशे दीस जे आमी आतां सद्या फाटले मे बी 2-3 म्हयने पळयता ते फाटले सतत 8 वर्सां पळयत आयल्या. परिस्थिती कशी आसा हें जाणून घेवपाक आयज आमी आवर्जून ह्या काही पंचायतीं कडेन उलोवपाक आनी तांचे ग्रिवन्सीस आयकपाक म्हणजे तांचे कॉन्स्टिट्युएंट्सांचे ग्रिवन्सीस आयकपाक आमच्या बरोबर आसा संदीप पावसकर, सरपंच सावड्डे पंचायत. नमस्कार. तशेंच आसा आमच्या बरोबर सुर्या नायक जे आसा सरपंच रिवोडाचे. सुर्या बाब नमस्कार. नमस्कार. तशेंच रमाकांत गांवकर आसा आमच्या बरोबर, पंच ते किरपाळ दाबाळ ह्या पंचायतीचे. रमाकांत बाब नमस्कार. आणि लास्ट बट नॉट अ लिस्ट मचिंद्र बाब आसा आमच्या बरोबर, जे पंच आसा कुळ्या पंचायतीचे. हांव तुमकां सगळ्यांचें तुमचें स्वागत करता ह्या कार्यक्रमान. आणि पयल्या सुवातेर संदीप बाब हांव तुमच्या कडच्यान जाणून घेवपाक सोदतां की जे ग्रावंड सेंटिमेंट आयज आमी एक्रॉस पळयता गोंयान की खंय तरी हे पॅन्डेमीक आयला, हो व्हायरस आयलो आनी ताच्या नंतर सगळे आमचे अस्तव्यस्त जाले. तुमच्या जो मतदारसंघ आसा एस्पेशली तुमची पंचायत जी आसा ती मायनींग डिपेंडंट पंचायत. तितले बरेचशे जाण म्हाका दिसता आय वुडंट बी रॉंग इफ 80 to 90% लोक हे तुमचे मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसले, ते मागीर डायरेक्टली आसूं किंवा इनडायरेक्टली आसूं. आयज ते खंय तरी सफर जाले आनी हे 1 वर्स न्हू, 2 वर्स न्हू, 3 वर्स न्हू, हे फाटली 8 वर्सां लोक सफर जाता. त्या तुमच्या पंचायतीचे कितें सेंटिमेंट्स आसा एट ग्रावंड लेवल? ऍक्च्युली कितें आसा, फाटले 2012 नंतर मायनिंग बंद पडलें. हय. आणि ताजे नंतर आमी पळयतात आमचे जे 80-90% जे लोक आसात जे आज पर्यंत गव्हर्नमेंट जॉबाक न्ही, सगळे डिपेंड ऑन मायनिंग आशिल्ले. कित्याक हो एक आमचो पयलींच्यान म्हणल्यार आजो पणज्यानी चालू केल्लो धंदो, आमी न्ही. सो आमी कंटिन्यू फक्त तातूंत जशें जनरेशन तातूंत एड जायत वताले आनी आमी हॅपिली एक लायफ म्हणल्यार मायनिंग मेल्टान जे लोक आसात ते हॅपिली लायफ जगताले. कित्याक खंय तरी मायन ओनर आमचे पळयताले म्हणल्यार रेग्युलर बिझनेस आमकां दिवपाचो ज्या मायनीच्या वाटेंतल्यान ट्रक म्हणटात, आमचे टायर शॉप वाले म्हणत, स्पेअर पार्ट वाले म्हणत, तातूंत हे सगळे हॅपी आशिल्ले. पूण 2012 शाह कमिशनार रिपोर्ट कितें तरी जालो सुप्रीम कोर्टान, म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक हे काडले आनी शाह कमिशनार रिपोर्टा प्रमाणे मायनिंग बंद जालें. ओके, पूण हांव आयच्या दिसाक म्हणल्यार ह्या पॅन्डेमीक दिसाक गोंयभर सगळ्याक पळोवन चुकला लॉकडावन म्हटल्यार कितें तें. आनी सगळ्याक म्हणल्यार थोडे दीस खंय तरी एक लॉकडावन जालें जाल्यार 14 दीस लॉकडावन रावा रे म्हणटा ते बोवाळ मारता. तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता, फाटली 8 वर्सां लॉकडावन आशिल्ल्या भशेन आमचे लोक आसात. आनी हाजेर खंय तरी विचार जावपाक, कित्याक आमचो सगळो धंदो टोटली बंद जाल्लो आसा. मोदी खंय तरी 1 म्हयन्या खातीर 2 म्हयन्या खातीर धंदो कोण तरी चालू करतात. ई ऑक्शन म्हणून येतात, तातूंत एक 3 म्हयने काम मेळटात आनी मागीर परत खंय काम ना. आमी ट्रक जे चालू करतात, आमी बारीक लोक ह्या वाठारांतले, आमी एक ट्रक चालू करपाक 2 लाख ते 1.5 लाख मोडटात आनी खंय तरी तो ट्रक उबो करतात. उबो करतकीर 3 म्हयन्याक 2 म्हयन्याक खंय तरी काम दितात आमकां आनी मागीर बंद उडयतात. आनी परत वर्सभर जर काम मेळना जाल्यार परत आमी जे 2 लाख घातल्या त्या 2 म्हयन्यान आमची उबी जायनात. आनी ब्रेक इवन पॉयंट म्हणल्यार जो धंद्याचो कितें हे आसा तो खंयच सॉल्व जायना. म्हणल्यार आमी एवरी टायम मायन बंद जालें ते 8 वर्सां लॉसान आसात, उपाशी पडलेले आसा. पूण हे टेम्पररी मायनिंग जे 2 म्हयने चालू करता आनी हानी चड त्रास करतात. म्हटल्यार लोक आपल्याला कोणाक तरी अशें दिसता, फॉर एक्झाम्पल म्हाजे ट्रक आसा जाल्यार हांव 2 ट्रक चालू करपाक भांगर दवरता आनी कितें दवरता आनी बिझनेस चालू करतलो अशें म्हणून एक 2-4 लाख रीण काडटा आनी परत 2 म्हयन्यांनी बंद जाता. ह्याच वर्साक म्हटल्यार एक म्हाका लकीली एप्रिलान जे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर मार्चान कितें फेब्रुवारीन आयली आनी एप्रिलाच्यान 2 म्हयने आमकां बरें काम मेळ्ळें. पूण म्हाजे तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट आसा, अशें करनाकात. रेग्युलर मायनिंग खंय तरी चालू करात, नाल्यार आमची जीव दिवपाची पाळी हाडटले लास्टाक. म्हटल्यार पयलींच आमी लॉसान आसा, पयलींच 8 वर्सां आमी लॉकडावनान पडिल्ल्या भशेन आसा, त्रासान आसा 90% लोक. कित्याक आमकां गव्हर्नमेंट जॉब हे ते आमी वचनाले. आमचे लोक चडशे डिपेंड ऑन सेल्फ बिझनेसाचेर रावताले, कित्याक एक सस्टेनेबल बिझनेस ह्या वाठारान आशिल्लो म्हणून.
पूण आतां जें चलना तें पळयत जाल्यार खंय तरी भंय दिसता. कित्याक आतां आमी म्हणटा कोर्टांनी बेगींतल्या बेगीन करपाक, म्हाजी तरी गव्हर्मेंटा कडेन कोर्टा कडेन रिक्वेस्ट आसा, बाबा हेजेर सोल्युशन बेगीन काड. 8 वर्सां आमी उपाशी मेल्या खंय तरी आशेन. ह्या वर्सा खंय तरी आज दिसली आमकां बाबा 2 म्हयने खंय तरी मायनिंग चालू जालें, सगळ्यांनी रीण काडून ट्रक चालू केले. लोकांक दिसता फुडलो ऑक्टोबर म्हणजे पावसान ओके 3 म्हयने काम ना आमी मान्य करतात. पूण पावस जातकीर तरी आमकां कंटिन्यू मायनिंग दिवपाची जबाबदारी गव्हर्मेंटान ह्या खेपेक तरी घेवची. कित्याक आतां सगळे वाटेन गव्हर्मेंट, हांव म्हणना गोंय सगळे वाटेन त्रासान पडला ह्या पॅन्डेमिका खातीर, कोविडा खातीर. जॉब थोडे लोक आमचे कितें आशिल्ले, ट्रकार जो कोण पात्रांव आशिल्लो, स्वता पात्रांव सुद्दां खंय तरी फॅक्टरीन 10-12 हजारां कामाक वतालो आतां टेम्पररी. आनी थंय आतां कोरोना व्हायरस कोविड चालू जावपाक लागला, सो ते जॉबूय सेक्युअर उरले ना लोकांचे. सो आतां म्हळ्यार हेच्या मुखार म्हळ्यार आनी म्हयन्यान जगतले कशे आमी, ही आमच्या वाठारांनी एरियान परिस्थिती जावपाक लागल्या. कित्याक जेन्ना मायनिंग बंद जाल्यार आमी ऑल्टरनेट चालू करता. बेगींतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान मायनिंग चालू करून खंय तरी सस्टेनेबल मायनिंग, अशी न्ही म्हयन्या भितर केली, 2 म्हयन्या खातीर एक तुमची ऑर्डर मागीर करतात जाल्यार सस्टेनेबल म्हळ्यार लॉंग टायम आनी वन टायम मायनिंग. आनी म्हाजी एकूच लास्ट रिक्वेस्ट आसा, जी सुप्रीम कोर्टान आमची केस आसा ती बेगींतल्या बेगीन कोर्टांनी डिसायड करून परमनंट म्हटल्यार प्रॅक्टिकल मायनिंग गोंयान आमचे चालू करून दिवचें. ओके, तेच कंटिन्यू करून हांव वयता सूर्या बाबा कडेन. सूर्या बाब, बरेचदा म्हणटा आमी जॉब सिक्युरिटी इज इम्पॉर्टंट. ते मागीर तुमी सर्वीस करताले, सर्वीस ज्या कंपनीन काम करता ताचे कडच्यान सेक्युरिटी आसपाक जाय. आनी धंदो जर करता जाल्यार तो सस्टेनेबल आसपाक जाय, लॉंग टर्म आसपाक जाय. आयज खंय तरी कोणूय लोन काडून धंदो काडटा, तो 2 दिसांनी बंद जाता, इट डजंट वर्क, हें लुकसाण जाता. सूर्या बाब, म्हाका एक सांगा, तुमी ज्या पंचायतींतल्यान येता, रिवोणा पंचायत, ऑब्वियसली ती सुद्दां एक मायनिंग बेल्टांतली पंचायत, अशा प्रकारचे तुम्ही फाटल्या 8 वर्सांनी बरीच एक्झाम्पलां पळयल्या आसतली, जे तुमच्या कडेन येतात, तुमचे मतदार आसा ते बरेचदा तुमच्या कडेन आयले आसतले. खुबशे लोक अशे आमगे इफेक्टेड जाल्ले आसा. खूब म्हणल्यार आख्या रिवण, अर्द रिवण म्हणल्यार जाता. कारण थोडे भाग जितलो पण मायनिंग जे पळय आसा ते आमच्या रिवण भागांतल्यानच मुखार वचपाचे. आनी सरासरी एक म्हयन्याचेर 150-200 जाण कामगार आसले आमगेले. आयची परिस्थिती कितें आसा, ते कामगार जे पळय आसा त्यांची एज जावन गेल्ली आसा आनी तांकां दुसरे कडेन खंयच तरी काम मेळना. खंयच कामाक गेले म्हणून खंयच घेना. दुसरी भाग आमच्या हांगा इंडस्ट्रीज ना, ते खंय इंडस्ट्रीज वयतले, हांगा वयतले. अग्रिकल्चर खेती हे काम इतले लोक वचून करूंक शकना, कारण आमचे कडेन आमगे बारीक लोकां कडेन स्वताची अशी भाटां फार्मां ना. भाटां कामां वयतले ते आमी कितें, आमची रोजी रोटी जी पळय आसा ती मायनिंगाचेर कितें जावं, एक कामाक गेलो, दुसरो ट्रक चलोवन, बाकी खंयचे एक शॉप चलोवन अशीच भरपाची रोजी रोटी. आतां 2012 सावन आमची अशी परिस्थिती जाल्या की फक्त कूड धांपपा लागून आमी कपडे घालतात, पूण पंचान कांय ना. पाकीट आसा पूण पाकिटां कांय ना, अशी परिस्थिती आमचे ह्या भागांत जाल्ली आसा. कारण खुबशी आतां संदीप बाबान म्हणटा तशें आमी लॉकडावन 2012 सावन लॉकडावन आसा. थोड्या लोकांनी आतां लॉकडावन भोगलां, मार्च म्हळ्यार कोविड जालें तेन्ना लॉकडावन, पूण आमी 2012 सावन लॉकडावन भोगीत आसा. आतां तर आमची ही परिस्थिती येवची न्हू, जावं कोर्टान जावन आमच्या गोंयच्या सीएमान, आमचे गव्हर्नर, आमचे बाजू, आपूण आमच्या आतां आमकां लॉकडावनांतल्यान मातशें हे लॉकडावनांतल्यान म्हळ्यार अनीक जे पळय आसा कितें त्या लॉकडावनांतल्यान तेणें आमकां भायर काडचें. कारण खूब परिस्थिती अशी वायट जाल्ली आसा. आमच्या खुबशा रिवण भागांतले लोक म्हळ्यार टेन्शनान, दुयेंसान अशें आपूण फुडली कशी करून पिळगी चलोवपाची. कारण अशें आसलें की लोकां कोणाक लग्न आसलें, लोकांक शिक्षण आसलें, हे माध्यम खंय तर कमी जायत येता. खूब खंय तरी न्हू, खूब लोक चिंततात बाबा फाल्यां एडमिशन करतले, इतली फी भरपाची, ताका डेली वचपाचे चार्जीस आसा, हें आसा तें आसा. म्हणटना लोकांनी आपल्याक कितें केलां, शिक्षण अर्ध माध्यमाचें दवरलां. म्हळ्यार धाडपाक शकना ते आतांचे लोक धाडपाक शकना. आनी आमगे खास रिवण भागाचे लोक जे आसा ते बारीक लोक, खेडेगांवचे लोक आमी बारीक सगळे आमी बारीक, आमच्यान खंय तर मुखार वयतले आमकां एक तरी स्टेप जाय, एक तरी खंयचे अनीक जाय. आनी मायनिंग सोडलेल्या दुसरी सोर्सीस म्हणटे रिवण भागांत कांयच ना, सोर्सीस ना. म्हळ्यार खंय तर कामां वयतले, दुसरे आमचे रिवण भागांत एकूय इंडस्ट्री ना, कांयच ना. म्हळ्यार ते इंडस्ट्री खंय कामां वयतले तसलें कांयच ना. आनी इंडस्ट्री डेव्हलप करता म्हळ्यार हांगा जमनी ना तश्यो, सगळी मायनिंग लिजां, कांय करपाक शकना आमी. ताबडतोब सामकें आमगे कळकळीची विनंती आसा की आमी सकाळ उठ्ठा तेन्ना तें चिंतून हें करता, बाबा आमगे धंदो केन्ना चालू जातलो. हय,
मातशें सर अशें. ओके. रमाकांत बाब, म्हाका एक सांगा, बींग कनेक्टेड ग्रासरूट लेवला कडेन तुमी यू आर द फर्स्ट पॉयंट तुमी रिप्रेझेंट करता पंचायतीक पंच मेंबर जावन. अशा प्रकारचे गाराणे घेवन म्हाका दिसता प्रत्येक जाण तुमच्या कडेन येता. जशें पयलीं आमी उलयले, कोण धंदो सर्वीस करता जाल्यार तो मायनींग बंद आसा, तेजी सर्वीस ना. कोण धंदो वेवसायान अलायड आसलो तेजें आतां कांय शाणपण चलना. परत मोर इम्पॉर्टंटली सुर्या बाबानूय बरो इम्पॉर्टंट प्रश्न काडलो की भुरग्यांचें शिक्षण, भुरग्यांचो फुडार. म्हणजे आमी जगता हे आशेन न्ही की फाल्यांचो सकाळ ही बरी आसतली. फाटलीं 8 वर्सां ही बरी सकाळ म्हणटा ती म्हाका दिसता मायनींग डिपेंडंटान पळोवंकूच ना, मायनींग बेल्टान पळोवंक ना. एक दोनदा एक म्हयनो 2 म्हयन्याची सकाळ बरी जाली जायत, बट ताच्या नंतर सस्टेनेबल फुडें जालेंच ना. ह्या विशयाचेर तुमकां तुमचें कितें मत आसा? सांगपाचें म्हळ्यार की आमचो जो वाठार आसा तो आतां सरपंच दोनूय सरपंचांनी सांगलेलें आहा की गांवगिरे वाठार सगळे लोक आसा ते मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा. आनी दोगांनी सांगलां की एम्प्लॉयमेंट मेन प्रॉब्लेम आसा. आमचे लोक कमी शिक्षीत आसले पयलीं सावन की हांगा इझी जॉब मेळटालो. मायनिंग चालू जाले उपरांत इझी जॉब मेळटालो. ड्रायव्हर जावं बाकी लेबर जे आसा तांकां चड शिक्षण नाकासलें. एक 10वी जावं 12वी शिकलो जाल्यार तो ऑटोमॅटीक एम्प्लॉयड जातालो. आनी जेणे करून लोकांचे एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम बरोच सॉल्व जातालो. आनी मॅक्झिमम जे लोक आसा आमचे ते मायनिंगाचेर डिपेंड आसा. आतां 2000 दोगांय सरपंच म्हणल्यार 2012 ते टील डेट म्हणजे 8 वर्सां आमी वनवास भोगता. आनी खरेंच आमी लोकल लेवलाचे वनवास भोगता. आयज लोकांची परिस्थिती इतली खालावलेली आसा की फाल्यां चवथ येतले जाल्यार आपली चवथ कशी जातली हे चिंतेन लोक चड चड घातलेले. आनी सेकंड थिंग अशें आसा की लोकांले इकॉनॉमी जी आसा ती डावन जाल्ले कारणान लोकांच्या हेल्थाचेर सुद्दां मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाल्लो आसा. आतां म्हणटा तुमी तर जाणा की हे पॅन्डेमीक सिच्युएशन हे पॅन्डेमीक सिच्युएशन आमी पयलीं सावन भारतांतल्यानूच बघता. पूण आयज हे लोकांक गोंयच्या लोकांक आयज तेजी इल्ली इल्ली जाणीव जावपाक लागल्या. कारण तुमकां खबर आसा की जोड हेजे बराबर असोच एक बिझनेस आसलो टुरिझम. तो टुरिझम आयज पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक कोरोना लागून तो सुद्दां लोकांलो डावन जाल्लो आसा. आमचे बराबर गोंयची इकॉनॉमी आनी ह्या लोकांचे म्हणजे आमी मायनींग म्हणटा आसतना पळयता आसतना आमचो पळोवपाचो लोकांचो दृश्टिकोन मायनींग ओनराचो वेगळो आसलेलो. पोल्युशन जाता, बाबा आमी डिस्ट्रॉय कितें तरी करता असो वेगळो परिणाम जातालो. म्हणून आतां आमकां हें सगळें कित्याक आमी लोकल लेवलाचेर आसा म्हणटा हें सगळें आमकां कळटा. आयज टुरिझम बंद जाले उपरांत लोकांली गाडी ज्यो टॅक्सी ज्यो चलताल्यो, हॉटेल जी चलताली आयज बंद जाल्ली आसा. पण आयचे इकॉनॉमीक तेंचेर खरो आमचे पास तेंचेर डबल उपासमारीची पाळी येयल्ली आसा. आनी जेणे करून आयज सगळे गोंयूच जागृत जाल्लें आसा की बाबा हे जे महामारी आसा तेजेर आमी कशे पद्दतीन फुडें करचे, चाल कशी करची. आतां तुमकां तर खबर एकूच बिझनेस जो आसा मायनींग जो आसा आनी टुरिझम हो डायरेक्ट इकॉनॉमी जी गोंयची जर आर्थीक परिस्थिती भारत जाल्यार एकूच दोनूच इंडस्ट्री आसा त्यो फास्ट इंडस्ट्री आनी फास्ट पयसो मेळपा खातीर गव्हर्मेंटाक. बाकीचे जे एग्रीकल्चर बीन आसा ते मागीर स्लो टायम बरोच लागता. एक 6-7 वर्सां वयता. तेन्ना मागीर एकूच रिक्वेस्ट आसा की हे जे एनजीओज आसा आमी म्हणला 2012 आमी जेन्ना घातलेले जेन्ना सुप्रीम कोर्टाक आनी आमी कोर्टाक आमी परिस्थिती मांडून दिली. त्या टायमार आमी सांगले अशी परिस्थिती जातली म्हणून. आनी आयज 2000 तेन्ना कोर्टान आमचे आयकोन हें केलें आनी मायनींग 2018 परत 18 पयलीं आमची परत मायनींग 2 मार्च 2018 हे मायनींग परत बंद जालें. म्हणून एनजीओ जेन्ना तुमी परत जेन्ना मायनींग बंद कर 88 लीज कॅन्सल कर म्हणून जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमकां पंचायती त्या टायमार पार्टी करून लोकल पंचायतीच्यो वासीस आयकून घेवना जाल्यार बाबा लोकल ह्या लेवलाचेर बाबा कितें जालां की चडशे लोक पंचायतीक तेको नासतना वातावरण सगळें सरपंचा खबर आसता. पण हे तुमी जाणून घेयनासतना एनजीओ परत कित्याक गेले 2012 बाबा तुमकां खबर नासलेलें आसूं एक कारण कितें 2012 पार्टी तुमी आमकां करुना पंचायती. पूण जेन्ना आमी रिप्रेझेंट जाल्यार 2018 परत तुमी आमकां कित्याक पार्टी केली ना, आमची ग्रीवांसीस कित्याक आयकोन घेतली ना. तुमकां खंय तरी भंय आसा पण तुमी फाटल्यान एक आनी फुडल्यान एक करता अशें आमकां तरी दिसता. सरपंचान जनतेकूय दिसता. तर हे तुमी एनजीओ करूं नाका. तुमकां जर दिसता जाल्यार ते बेगीन हियरींग घ्या न्हू. तारीख पे तारीख कित्याक करता. हे करिनासतना बरें कितें आसा पण ते लोकां सुमार नदरेन हाडा बेगीन आसा तितलें बेगीन जावचें. हो जो एनजीओचो विशय आसा तो आमी मातसो डिटेलान उलया. हांव पळयता स्ट्रेट मच्छिंद्र बाबा कडेन. मच्छिंद्र बाब, म्हाका एक सांगा, आमी रमाकांत बाबान उलयलें की टुरिझम आयज ना,
म्हाका दिसता ह्या मायनिंग बेल्टान जर खंय तरी टुरिझम तुमकां दिसूंक शकता जाल्यार ते तुमच्या पंचायतीन आसूं येता तो दूधसागर वॉटरफॉल आसूं किंवा एलीट एक्टिविटीज आसूं. ऑब्वियसली मायनिंग आणि टुरिझम आयज दोनूय बंद आसा. तुमकां ताचो सारको एकदम जाणीव जालें आसतलें. म्हणजे आमी मायनिंग बेल्टान रावन एक मायनिंग एरियेन रावन कळंगुटेची परिस्थिती वेगळी आसता आणि मायनिंग बेल्टाची वेगळी आसता. तुमच्या हितूर दोनूय आसा. तुमी ह्या विशया कडेन कशें पळयतात? सांगपाचें म्हणल्यार अशें जालां की आमी टोटल पॅन्डेमीक जाला. आमची पंचायत म्हणजे टोटली पॅन्डेमीक जाल्ली आसा आनी आमकां मेजर लॉकडावन. मायनिंग 2012 बंद पडलेलें आनी आमचे थोडेशे वेवसायीक जे आमचे थोडे कोण जाता तेणी थोड्योश्यो गाडी घेवन दुसऱ्याक लायल्ल्यो आनी ते रोजी रोटी चलयतालो. पण थंय अशे पद्दतीन नासलो की बाबा सगळे आमची जवळ जवळ एक 7-8 हजार लोकसंख्या आसलेलो विलेज आमची. पूण तो सगळे ते हेजेर चलना. मायनिंग हो आमच्या पंचायतीचो मेन बॅकबोन आसलो आनी आमच्या वाठारांत जवळ जवळ 7 लिस येता. ऑलमोस्ट फूल पंचायत किंवा चडसो शिगांव वाठार हो टोटली मायनिंग डिपेंडंट आसलो. चडशे कामगार 7 लिस म्हणल्यार चडशे कामगार आसले ते गांवचेच आसले आनी ते प्रमाणे आमचे चलताले. आतां दुधसागरान आमचे थोडे फार लोकांचे पोट भरले ना अशें ना. पण हें सिच्युएशन टोटली बंद पडलेलें आसा. म्हणल्यार सामकें फूल. म्हणल्यार मनीस व्हेंटिलेटराचेर आसा आनी तेजे ऑक्सिजन काडले म्हणटकीर कितें परिस्थिती जाता ती आतां सद्या आमच्या लोकांची जाल्ली आसा. सो हितू खंयच्याच भानगडी पडनासतना जशी टुरिझमाचेर गव्हर्नमेंट फोकस करता तशें मायनिंगाचेर गव्हर्नमेंटान बेगिना बेगीन फोकस करून सुप्रीम कोर्टाक एक जशी पंचायतीन अपील दिल्या तशें बेगिनच्या बेगीन हियरींग जावन आमचे हे मेजर प्रॉब्लेम आसा पयलीं सॉल्व जावपाक जाय. निकाल जावपाक जाय आनी जेणे करून ते आमचे मायनिंग बेल्टांचे लोकांक दिलासा बेगीन मेळपाक जाय. कित्याक इतले तेंप येयला ते फक्त टेम्पररी सोल्युशन येयला, परमनंट सोल्युशन ना. सो वी वॉन्ट परमनंट सोल्युशन, long sustainable mining चला सारखे सोल्युशन. वी एक्सपेक्टिंग सम लॉंग परमनंट मायनिंग सोल्युशन. ओके जेणे करून आमकां लोकांक बरो दिलासा मेळो सर. ओके संदीप बाब, एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल इज जशें सगळ्यांनी आमचो एक सूर धरला की आमकां तुमी पार्टी कित्याक केलें ना वेन NGO वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट द हायर कोर्ट. बरेचदा कोणाचो आवाज आयकपाक येता पळय थंय म्हाजो सॉफ्ट कॉर्नर आसता. म्हणजे म्हाका जर तुमचो आवाज आयकपाक येयलो जाल्यार म्हाजो सॉफ्ट कॉर्नर तुमकां आनी कोणाचो आयकपाक येयलो तुमचो. खंय तरी मायनिंग बेल्टाच्या खऱ्या लोकांचो जो डिपेंडंट आसा डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली किंवा थंय अर्थवेवस्था ताची मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा, ती मागीर एक पंचायत जावं किंवा थंयसरलो एक मतदारसंघ जावं, हो आवाज खंय तरी वयर म्हणजे तो मागीर सेंटर जावं किंवा कोर्टाचेर जावं खंय तरी कमी पडलो आवाज आयकपाक अशें दिसता. बिकॉज खूब जाणांनी ब्लेम केलें की NGO आमकां कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना म्हणून. ना म्हाका तशें दिसना. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें मदीं आमी पणजेय धरणां धरिल्लो, मागीर ताजे नंतर आमी दिल्ली गेले, मायनिंग पीपल फ्रंटूय आमी स्थापन केलो आनी आमच्या म्हणल्यार जे डिपेंडंट आसा ते आमी खंय तरी उलोवपाचो प्रयत्न केलो, सांगपाचो प्रयत्न केलो. पूण आतां तुमी म्हणटा कित्याक जेन्ना सक्सेस तुका आयलें ना म्हणटकीर तुजो आवाज बारीक जालो आनी दुसऱ्याक सक्सेस आयलो म्हणल्यार ताजो आवाज व्हडलो जालो. पूण आमी प्रयत्न केल्लो आमचे वाटेन बाबा आमचे विचार पणजेन वचून आमी धरणां धरले. पूण तेन्ना कशें आशिल्लें, आतां पयलींच्यान म्हणटा तसो तेन्ना एक विशय आशिल्लो बाबा तुमी मायनिंगवालेच उपाशी पडल्या काय कितें म्हणून जो टुरिझम सेक्टरान आशिल्लो ना पणजेन कोण रावतालो नाल्यार त्या सायडीन कोण दुसरे बिझनेसान आसलो तेका दिसतालें कितें मायनिंगवाले तुम्ही पणजे जेन्ना स्ट्रायक करता आनी असो करून आमचे भितरलेच लोक म्हळ्यार गोंयकार जे आमी जे एकठांय रावपाक जाय आशिल्ले केन्नाय सारकीक आमी आज कशें म्हणटा आमचे बरोबर टुरिझम चालू जावपाक जाय, आमचे बरोबर बाकीचेय सगळे चलपाक जाय आनी गोंय सुखी उरपाक जाय. पूण तेन्ना असो एक बाकीच्या लोकांक भंय आशिल्लो कितें मायनिंग बेल्टाचे लोक ते भरपूर जोडला आसतले पूण आमची रेग्युलर परिस्थिती आनी दिसा आनी कसो बिझनेस करता सो तो सपोर्ट आमकां गोंयच्यान तसो मेळूना. आमी सरकारा कडेन गेले, सरकारा कडेन मागपाचोय प्रयत्न केलो. जेन्ना गोवा सरकार आज प्रमोद सावंत आमचे बरे चीफ मिनिस्टर गोंयाक आमकां लाभिल्ले ताचे मायनिंग बेल्टांतले आसा आनी तांकां हो विशय डिटेल खबर आसा, जेका सांगपाक हें नाका ते मायनिंग बेल्टांतल्यानूच आज रिप्रेझेंट करता. सो तेंच्यांनी विशय आज मुखार व्हरिल्लो आसा. पूण आमी म्हटल्यार जे मायनिंग डिपेंडंट आसा तेंच्यांनी सदांच प्रयत्न केलो. पूण खंय तरी कितें जाता मागीर सरकाराचो भंय उरता आनी कोणाचो भंय उरता आनी थोडे थोडे इल्ले इल्ले आमी फाटीं उरले. इवन आमी दिल्लीक सुद्दां 3 दीस धरणां व्हेलो, 3 दीस आमी दिल्लीक वचोन आमचो विशय तांचे पर्यंत पावोवपाचोय प्रयत्न केलो. सो आमचे वाटेन म्हाका दिसना आमी खंय कमी पडलेशे, थोडे फार आसूं शकतात कित्याक आमकां सक्सेस मेळूना, आमचें जावुना म्हटल्यार मायनी चालू जावुना म्हणटकीर आमी कमी उरलेलेशे. पूण आमचे विचार आसा जो जर तर ह्या खेपेक आमकां न्याय मेळुना जाल्यार आमचे विशय जर ह्या खेपेक सिरियसली सुप्रीम कोर्टान म्हणत. कित्याक लास्ट टायम आमी जेन्ना पणजेन धरणां धरिल्लो मागीर व्हडलो बोवाळ जाल्लो, लाठीचार्ज जालो,
तेन्ना सुद्दां ना सुप्रीम कोर्टान विशय आसा तुमी हांगा कित्याक अशें म्हणून एक हें पडटालें म्हणून आमी थोडे फार मातसो हेतून रावले सुप्रीम कोर्ट खंय तरी आमचें करतलें म्हणून. पण ह्या खेपेक जर म्हाका दिसता कित्याक लोक इतले बेजारिल्ले आसा सामकेंच म्हळ्यार लास्ट स्टेजीर पावले. ह्या जर म्हयने भितर जर सुप्रीम कोर्टान सारकें डिसिजन म्हटल्यार मायनिंग चालू करपाक दिलें ना, गव्हर्नमेंटान सपोर्ट केलो ना जाल्यार आमी म्हटल्यार लास्ट टू लास्ट स्टेप जिंकू किंवा मरू अशी परिस्थिती म्हटल्यार ते करना जाल्यार आमी मरपाचे आसा. सो झगडोन मरया असो सगळ्या लोकां कडल्यान सूर येता आनी हे मुखार आसतलें आनी जातलें अशें म्हाका दिसता. तेन्ना गव्हर्नमेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता तुम्ही मातशें मदीं पडून नाल्यार बेगींतल्या बेगीन हें मायनिंग कशें तरी आमकां चालू करून दिवचें. ओके रमाकांत बाब हांव तुमचे कडेन मुद्दम आवर्जून घेता की संदीप बाबान म्हटलें की प्रयत्न केले प्रयत्न मागीर गोंय राज्या पुरते मर्यादीत आसूं. हांव तर म्हणीन की एवरी टायम सरकारान आपलें रिप्रेझेंटेशन व्हेलां मागीर ते निलेश काब्राल मंत्री आसूं किंवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसूं इवन मनोहर पर्रीकराच्या टायमार प्रत्येक फावटी रिप्रेझेंटेशन वयर गेलें. बट तरी तुमकां दिसता की आयज खंय तरी आवाज करपाची गरज आसा बिकॉज तो आवाज मातसो वयर सेंटर मेरेन पावपाक जाय. कित्याक हो विशय फक्त आतां स्टेट गव्हर्मेंट पुरतो मर्यादीत उरलो ना. स्टेट गव्हर्मेंटान प्रत्येक मशिनरी मागीर गव्हर्मेंट मशिनरी जावं किंवा ती एडमिनिस्ट्रेटीव ब्युरोक्रेटीक मशिनरी जावं ही ऑलवेज इकॉनॉमी फुडें धुकलपा खातीर प्रत्येक फावटी तांच्यांनी प्रयत्न केला. बट खंय तरी सेंटरांतल्यान ते फुडें सरपाक फाटीं फुडें जाता. म्हाका दिसता तशें दिसता आतां सरपंच बाबान म्हणलें की आमी कितें करूं ना आनी म्हाका खरेंच सांगपाक दिसता आमी सावड्डे म्हणजे धारबांदोडा तालुका जो आसा सावड्डे मतदारसंघ तो मायनींग बेल्ट येता. तर आमी ट्रक ओनर म्हणा जावं कामगार म्हणा अशे खंयच्यो संघटनेन आमी काम करूं ना. आमी रस्त्यार जावं 7-7 दीस आमी पेंडल घालून उजवा दिसका रस्त्यार सुद्दां बसलेले आसा. आमी वडा कडेन कितलीं अशीं एज्युटेशनां केल्लीं आसा. आमी ते म्हणटा त्या प्रमाणे आमी दिल्ली बी वचोन आयल्ले आसा. म्हणजे आमी सरकाराक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सुद्दां हायलायट जावपाक आमची मिडिया सुद्दां गोंयच्यान सेंटराक गेली आनी थंय बसल्यार थंय आमच्या वासपूचेक सुद्दां ते प्रमाणे आमकां सेंटराच्यान दिसतालें की कोण तरी येतले आनी गव्हर्मेंट सेंटराचे आमकां कितें तरी एक हें दितले चालू करपाचें आश्वासन दितलें. पूण थंय गेले तरी सुद्दां कांय जावना आनी इतलें करून हांगा कांय जायना. आवाज केलो एज्युटेशन केली आश्वासन दिली प्रत्येक गव्हर्मेंट इवन आमचो आयचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी सुद्दां जेन्ना जाहीर सभा जाली पणजे ते जाहीर सभेक सांगलेलें की 3 महिने जर हो खासदार जर तुमचो जर खासदार निवडून दित दोनी जाल्यार 3 महिने भितर आपूण मायनींग रिझम्पशन करता म्हणून. म्हणटकीर लोकांक एक क्वेश्चन मार्क पडटा की इलेक्शन येयलें म्हणटकीर हो इश्यू येता काय कितें. इलेक्शन येता म्हणटा हो इश्यू फुडें येवन मतां खातीर करता काय कितें असो विशय जाता. पूण आयच्या सिच्युएशनाक कितें आसा की जे प्रमोदजी सावंत जे आसा आमचे जे मुख्यमंत्री आहा गोंयचे जे मायनींग बेल्टांतल्यान आसा आनी सांखळे त्यांचो मतदारसंघ आसा आनी आमचे परस तांकां खूब जाणकार आहा ते आनी खूब तेणी हेजे पयलीं खूब वर्सां थंय काम केल्लें आसा आनी सगळे तांकां खबर ना अशें कांय ना मायनिंगा तांकां सगळें खबर आसा. पूण म्हाका दिसता एक मनोहर पर्रीकर फाटल्यान तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या की बाबा एक त्या टायमार जालें ना जाल्यार आपूण तेंचे वारसा घेवन फुडें वचोन हें चालू करतलो अशें आशेन ते धडपडटा. ही आशा सगळ्याच्या सहमतान तशीच उरची आनी जे काम जे करपाक सोदता ते बरे भशेन जर केलें जाल्यार ही गोंयची जनता म्हाका दिसता बेगीन सुखी जातली. लोक सगळे तेची वाट पळयता. ओके सूर्य बाब एक आवर्जून सांगून दिसता की भरलेल्या पोटार फक्त डेकर येता खंय आनी उपाशी पोटार आवाज खरो जाता. म्हाका दिसता जी परिस्थिती आयज मायनींग बेल्टाचेर काय 8 वर्सां पयलीं आयली आनी ती कंटिन्यूस जाली आयज ती खंय तरी सिटी एरियेनूय येयला आनी म्हाका दिसता आय होप आतां तरी खंय तरी लोक सगळे जी स्टेट इकॉनॉमीचे कॉन्स्टिट्युएंट्स आसा ह्या स्टेटाचे कॉन्स्टिट्युएंट्स आसा ते खंय तरी हे म्हाका दिसता ही जो चिमटो आयला हो फाटलो 8 वर्सां जरी आयलो तर आतां खंय तरी तांकां फील जाता आसतलो. आवर्जून दुसरें सांगून दिसता की बरेचदा म्हणटा आमी मायनींग बेल्ट मायनींग एरिया ते विलेज पंचायत ते भितर आसा अशें उलोवप जाता. बट म्हाका दिसता ज्या मायनींग संस्थेन वेगवेगळी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स काडली ती सगळी सिटीन काडली आनी ताजो म्हाका दिसता उपभोग आस्वा हे फक्त मायनींग बेल्टाच्या एरियानूच न्हू तर म्हाका दिसता सिटीच्या कॉन्स्टिट्युएंट्सान सुद्दां घेतले. सो आय थिंक वी कांट रूल आवट की ते थंयसर जाता ते थंयच्या पुरते मर्यादीत आसा. हे सगळी एक्टिविटी जी मायनींग आहा फाटली ती पोर्तुगीज काळात जावं की ताच्या नंतर जावं ती खंय तरी स्टेट बिल्डींग म्हणजे गोंयाक गोंयपण दिवपा खातीर ऑलवेज सज्ज जाल्ली आसा. सूर्याबाब हांव तुमकां आवर्जून आनी एक विचारपाक सोदता की बरेच प्रयत्न करून डेलिगेशन्स घेवन हांव परत तोच पॉयंट फुडें व्हरता. डेलिगेशन्स घेवन तुमी फुडें हांगासर प्रायम मिनिस्टराक तुमी पत्र बरयलें. रमाकांत बाबान बरो उल्लेख केलो की 3 महिन्या भितर तुमी जर आमचे दोनूय खासदार निवडून दीत जाल्यार आमी तुमचें मायनींग 3 महिन्या भितर सुरू करतले म्हणून.
आतां तुमी फायनली प्रायम मिनिस्टराक पत्र बरयलें. कित्या खातीर बरयलें तें? खंय तुमकां दिसता की आतां हें जालें हांगासर आनी डेलिगेशन हें करून जायना, हें खंय तरी आतां डायरेक्ट पत्रव्यवहार टॉप ऑफिसा कडेन करचें पडटलें म्हणून? कितें जालें सर, आतां तुमी म्हणटा पळय आमकां जितलें सरपंच नात्यान खबर आसा तितलें ओवरऑल जर आमी पळयता स्टेटीचे ओवरऑल जर पळयता जाल्यार अशी परिस्थिती आसा की कांयच करपाक शकपाना. आतां थोडेशें उदाहरण दिता. ह्यो मायनिंग जितले पळय आमगे चलताल्यो आनी तेजे पळय रेव्हेन्यू म्हाका चडांत चड फायदो जो जाला आमची कॅपिटल सिटी जाला. बाकी इतलें सगळें जाला कारण आमची हांगा आमची मायनिंग चलोवन थंयची सगळें डेव्हलपमेंट जाला. आमच्या हांगा तर कांय जालें ना, पूण खूब अशें कठीण जालां की मायनिंग नासतना आमकां हें चलपाक. आतां कितें जालें सर, बोळा मारून जालें, रस्त्यान बोळा मारून जालें, आमी एजिटेशन घेवन जालें, हें करून जालें, सगळें करून जालें. लास्ट आमकां हो फायनल लास्ट चान्स आमकां. आमी जिखू किंवा मरू हें आमगे स्टेटमेंट. म्हणल्यार आमी लास्ट एक पेपर वर्क करपाक जाय. कारण हो जो पळय आमकां प्रमोद सावंत जो पळय आसा, म्हाका दिसता आमचे खातीर, आमचे पोटा पाळण्या खातीर, लोकां खातीर, हे जनते खातीर खुबसो प्रयत्न करता. पण आमकां दिसलें की आमी जे पळय प्रेझेंटेशन दिलां आमचे माननीय प्रायम मिनिस्टराक दिवचें, सो दॅट आमी हितूंतल्यान सुटचे आनी ताबडतोब आमचो धंदो स्टार्ट जावन आमी मुखार कितें करपाक शकचे. आज सध्या आमची परिस्थिती अशी आसा, कांयच करपाक शकना, कोणा उतर दिवपाक शकना, कांय करपाक शकना. पंचायती सरपंच नात्यान आमी लोकांक कांय आश्वासन दिवपाक शकना, कारण हो तुजें डेव्हलपमेंट करून दिता, हें करून दिता. दुसरें, ह्यो मायनिंग आसले कारणान आमच्या खेडे गांवांत जें कितें आसा शिक्षणा बद्दल त्यो पळय तेंगे हें आहल्यो स्कीम आहल्यो, बस दिताले जावं भुरग्यांक बुक्स दिताले, बॅग्स दिताले. आमचे पेरंट्सां वयल्यान कितें आसा बर्डन मातसो वयतालो की कॉस्टिंग कमी जातालें तेंकां. आतां आमच्या हांगा बारीक पळयपाक गेल्यार एक 5-5 किलोमिटराचे भुरगीं चलोन येतात. तूं सर आमी इमॅजिन करपाचें की चलोन येवप कितल्या उंची भुरग्यां पडटलें, कितल्या ते जेवणां पावतलें, केन्ना स्टडी करतले. म्हणल्यार आमकां दिसलें पंचायती आमी सगळें एजिटेशन करून पयलीं, म्हणल्यार आमच्या पणजी करून पयलीं, सगळें एजिटेशन आमी केलीं. हेजे फुडें आमी अशें करतले की कितें करत म्हणून सांगपाक शकना, कित्याक खुबशें जालें. आनी खास करून हांव हे एनजीओक सांगपाक सोदतां की तुमकां जर अशें हें आसा जाल्यार तुमी गांवांत येवन लोकांक विचारचें. थंय पणजे बसून जावं पेपराचेर टेबलाचेर बसून करचें न्हू, जावं गांवांत लोकांक विचारचें बाबा तुमची परिस्थिती कितें आसा ती, जावं आमचे कडेन इंटरॅक्ट करचें तेणी कोणा गांवां कडेन. तुमची खरें मायनिंग फक्त पेपर वर्काचे मायनिंग इश्यूच कित्याक, आनी इश्यू नात. हांव म्हणटा कितें आनी इश्यू कित्याक तुमी फाटीं दवरता, फक्त मायनिंग लोकांक पोटा पाण्यार तुमी पांय कित्याक दिता आयचे परिस्थितींत. अशें जावपाक जायना. तुमी येवन पळया गांवांनी आमचे सावडे भागात, मुखार दारबांदोर भागात येवन पळया कितें परिस्थिती जाली ती. फक्त तुमी पेपराचेर थंय बरयत दिता. आमी धरलें, आमी पेपरान खंय कमी आसा म्हणून आमी पंचायती मार्फत सीएमा जावं आमच्या सीएमा लेटर केलें. आनी आतां आमकां ताबडतोब जर अशें परिस्थितींत आमकां मायनिंग हांगा अवघे 1-2-3 म्हयन्यां स्टार्ट जाता. गणपती लागीं पावलेला, पूण आमचे परिस्थिती तो हें करपा सारकी ना. पूण आमी कितें एक सेलिब्रेशन तें फंक्शन करपाचें म्हणून करपा म्हणून मुखार. आमची तशी परिस्थिती ना हांगा. हें सगळें जाणून घेवन आमी एक एका पंचायती मार्फत एक आमच्या पीएमा जावं पीएमा लेटर केलें सर. सोंपला, बट आवर्जून एक सांगीन दिसता की गोंयची अर्थवेवस्था इज इन बॅड स्टेट. I think issue is not only of the mining belt but also of Goa as a state. And for Goa to revive, I think mining is the need of the hour. जसो अर्थव्यवस्थेचो आमचो एक बॅकबोन कोणो हो, आनी हो फाटले 5, 10, 15 वर्स 20 वर्साचो न्हू. म्हाका दिसता जशें सगळे हांगासर आसा, प्रत्येक जाण खंय तरी मायनिंगान कनेक्टेड आसा. कोणाच्या वडिलांन काम केलां मायनिंगान, कोण डिपेंडंट आसा डायरेक्ट इनडायरेक्टली. आय थिंक दॅट इज रिक्वायर्ड. सो आय थिंक ह्या एका नोटाचेर हांव ही कार्यावळ सोंपयता. तुमी आयज आवर्जून हांगासर आयले, तुमची मतां मांडली, त्या खातीर देव बरें करूं. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.